नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। म्हादयचे संयुक्त पळोवणेक कर्नाटक ना तयार, प्रकरण कोर्टात आशिल्ल्याचे कारण फुडें करीत पळोवणेक करता विरोध, मंत्री शिरोडकाराची म्हायती। इंग्लिश माध्यमाच्या नव्या मुळाव्या शाळांक मान्यताय दिवचे नात, मुख्यमंत्र्यान केलें स्पष्ट। मराठी कोंकणी खातीर मान्यताय घेवन इंग्लिश शाळा सुरू करप्यांचेर करतले कारवाय, मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी। पावसान आपतकालीन घडणुकांक फुडो करपाक सरकार पुरायपणान सज्ज, मुख्यमंत्र्याचे अध्यक्षतेखाला जाली आपत्ती वेवस्थापनाची बसका। लोकांनी पावसात गजगजांचेर वचचे, मात उदकांत न्हावपाक देवचे न्हय, मुख्यमंत्र्याचे आवाहन। चिरेखणींचेर घालतले फेन्सिंग, मुख्यमंत्र्याची म्हायती। बेतोडा जंक्शन जाला अपघाती मरणांचो सापळो, वेर्णा सारखिली घडणूक हांगाय घडपाचो भंय, सरकारी यंत्रणा सुस्त, खासा रिपोर्ट। 4 तारखेक लोकसभेचो निकाल आनी शाळांचोय पयलो दीस, शाळा सुरू करपाची तारीख बदलची, गोवा फॉरवर्डाची मागणी। मुख्यमंत्री म्हणटा कांय फरक पडचो ना। आता पळयात खबरो विस्तारांत। कळसा बांडुरा प्रकल्पाची संयुक्त पळोवणेची गोंय सरकारान केल्ली मागणी कर्नाटकान भायर आयल्या खंय। हो विशय कोर्टान आशिल्ल्यान पळोवणी करपाची गरज नाशिल्ल्याचें रजाव कर्नाटकान दिला। दुसरे वटेन उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकाराच्या कोतान गोंयान तारखो दिल्ल्यो आसात। हे विशीं प्रवाह समिती फुडलो निर्णय घेतली खंय। अजून आम्ही दिल्ली असा अजून आमकां रिप्लाय केलो अजून आमकां रिप्लाय काही येऊ ना म्हाका आमी दोन सपरेट इंग्रजी माध्यमाच्या नव्या मुळाव्या शाळांक मान्यताय दिवचे नात। जाणी मराठी कोंकणी खातीर मान्यताय घेवन इंग्रजी शाळा सुरू केल्यात तांचेर खर कारवाय करतले, अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिल्या। कोंकणी भाशा मंडळान नव्या इंग्रजी शाळांक विरोध केलो। हे फाटभुंयेचेर विचारिल्ल्या प्रश्नांक मुख्यमंत्र्यान जाप दिली। ह्या वर्सा इंग्रजी माध्यमाच्या नव्या मुळाव्या शाळांक मान्यताय दिवचे नात अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले। तशेंच जाणी मराठी कोंकणी खातीर मान्यताय घेवन इंग्रजी शाळा सुरू केल्यात तांचेर खर कारवाय करतले, अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान दिल्या। कोंकणी भाशा मंडळान तुमकां पत्र बरयलां की कांय भागांनी इंग्रजी माध्यमांतल्यो शाळा मुळाव्यो इंग्रजी शाळा हांवें चॅक करून हांव ह्या दिसांचे म्हाका मेल हांवें सगळे चॅक करून पावोंक ना। तशें आसत जाल्यार तुमी लक्ष घालता? ऑफकोर्स तेंच्यांनी कोंकणी परमिशन घेवन जर इंग्लीश शिकयता आसत जाल्यार आमकां तेंचेर एक्शन घेवचीच पडटली। नव्या शाळांक परमिशन मेळचें ना इंग्लिशीन नव्या शाळांक परमिशन दिना आमी ना दिना। कोंकणी भाशा मंडळान नव्या इंग्रजी शाळांक खर विरोध केलो। मुळावें शिक्षण मातृभाशेंतल्यानूच जावपाक जाय अशें म्हणून भाशा मंडळान मागणी केल्या। हे खातीर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताक पत्र बरोवन नव्या इंग्रजी शाळांक मान्यताय दिवची न्हू म्हणून विनवणी केल्या। कांय दीस फाटीं आमच्या लक्षान आयलें की कांय शिक्षणीक संस्था ज्यो आसात त्यो गोंयांत इंग्लिशींतल्यान मुळाव्यो शाळा सुरू करपाक सोदतात आनी अशे तरेच्या एका शाळेचे नो ऑब्जेक्शन दिवपा खातीर आमच्या कोंकणी भाशा मंडळाच्या शाळे कडेन एप्लिकेशन आयलें, कारण ती शाळा आमच्या रेडियसांत पडटा। आणि परत एक फावट आमच्या लक्षात आयलें की गोंयान इंग्लीश माध्यमाच्यो मुळाव्यो शाळा सुरू करपाचो प्रयत्न परत एक फावट सुरू जाला। म्हणजे हाज्याय पयलीं हो प्रयत्न जायत आसा आनी आमी ताका विरोध करत आसा, पूण आतां परत एक फावट हे सुरू जाल्ल्यान आमी सरकाराक कळीत करूंक सोदतात आनी आमी तांकां रितसर पत्र करून कळीत केलां की अशा तरेच्यो इंग्लीश मुळाव्यो शाळा गोंय सरकारान गोंयांत सुरू करच्यो न्हय।
म्हणजे जेन्ना जेन्ना वेळोवेळ सरकाराक विचारला, पत्रकारांनी विचारला आसत किंवा आम्ही विचारला की तुम्ही अशा तरेच्या शाळांक परवानगी दितले काय ना, तेन्ना सगळ्या मुख्यमंत्र्यांनी, म्हाका याद आसा पार्सेकार बाब जावं किंवा ताजे उपरांतचे प्रमोद बाब जावं, तांणी सदांच सांगला की आमी दिवचे ना. अशें आसतनाय बी अशा एका शाळेचें नो ऑब्जेक्शन आमच्या कडेन येवप हाजोच अर्थ खंय तरी शिक्षण खात्यान ते शाळा मानून घेतल्या अशें आमकां खंय तरी दिसलें. आनी त्या खातीर तातडीन आमी शिक्षण खातें, शिक्षण सचिवालय म्हणजे शिक्षण सचिव आणि मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद बाब सावंत जे स्वता शिक्षण मंत्री आसा तांकां आमी तातडीन पत्र बरयलें. जें पत्र आयज ऑलरेडी इनवर्ट जाल्लें आसा आनी आमी तांच्या कडेन तुमच्याय माध्यमांतल्यान मागपाक सोदतात की उपकार करून अशा तरेच्यो इंग्लीश माध्यमांतल्यो मुळाव्यो शाळा गोंयांत तुमी सुरू करपाक परवानगी दिवची न्हय. ताच्या उरफाटें हांव मागन की कोंकणी शिक्षणाक तुमी प्राधान्य दिवचें. कोंकणी शिक्षणाक ज्यो गरजेच्यो सगळ्यो गजाली आसात त्यो वेळोवेळी तुमी दिवच्यो, कारण कोंकणी शिक्षणाचेर सदांच अन्याय जायत आसात. हेर भासांतलें शिक्षण मुखार वता पूण कोंकणी शिक्षण खंय तरी ताका आमी प्राधान्य दिवन ताका ज्यो सगळ्यो साधन सुविधा गरजेच्यो आसा त्यो वेळोवेळ दिवपाची गरज आसा आनी नव्यो कोंकणी मुळाव्यो शाळा सुरू जावपाची गरज आसा. ह्या वर्सा एकाय नव्या मुळाव्या शाळांक परवानो दिवंक ना. साश्टीत 2 नव्या उच्च माध्यमीक विद्यालयांक परवानो दिला. खात्या कडेन वेगवेगळ्या शाळां खातीर 81 अर्ज आयिल्ले, पूण शिक्षण खात्यान सगळे अर्ज भायर मारिल्ल्याचें कळटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पावसात निर्माण जावपी आपत्कालीन परिस्थितीक तोंड दिवपाक सरकार तयार आसा. पावसाळ्यात निर्माण जावपी आपत्कालीन परिस्थितीक तोंड दिवपाक पणजे महानगरपालिकेक 1 लाख जाल्यार हेर नगरपालिकांन दरेकी 50,000 आनी पंचायतीक अतिरिक्त 25,000 रुपयाच्या फंडाची तरतूद केल्ल्याचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. पावसाच्या फाटभुंयेर घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयतालो. पावसाच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सगळ्या संबंधित अधिकाऱ्याची बसका घेवन महत्वाच्यो सुचोवण्यो केल्यो. हुंवार आनी हेर आपत्कालीन परिस्थितीक तोंड दिवपाक गोंयांत 11 शेल्टर्स उबारल्यात. 400 आपदा मित्रांक ट्रेनिंग दिल्या. ONGCन ही ट्रेनिंग दिल्ल्याचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. ते भायर एअरपोर्ट इमर्जन्सी प्लॅनूय तयार केल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. शेल्टर होम जी आहा पळय न्ही, ती 11 जाग्याचेर 11 शेल्टर होम आमचे कडेन. 1, 2, दोनूय जाग्यांचेर न्ही, पुराय नॉर्थ आनी सावथ मेळून 11 आसा. म्हणजे मांद्रे आसा, सालिगांव आसा, पन्नेरी फ्रांस आसा, आल्तीन आसा, जुवारी नगर आसा, पैंगीण आसा, चिखली आसा, परत कुळें आहा, मडगांव आहा, काणकोणा 2 आहा. हाज्या भायर आमी एअरपोर्ट एमर्जन्सी रिस्पॉन्स प्लॅन हाजेरूय वर्किंग केलां. आनी सदोत एअरपोर्टाचेर जर एमर्जन्सी कितें जालें आसत जाल्यार ताजेर कंप्लिटली ऑन बोथ द एअरपोर्ट म्हणजे मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आनी दाबोलीम एअरपोर्ट हाजेरूय बी अशा पद्दतीत इफेक्टिवली आनी टायमली रिस्पॉन्स फॉर द एमर्जन्सी क्रायसीस सिच्युएशन्स विदीन एंड इन द विजिनिटी ऑफ द एअरपोर्ट जे कितें करपाक जाय पळय न्हू, तितकी सगळी प्रिकॉशन्स ही गव्हर्मेंटाच्या स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट टिमीन घेतला. थंयसर जी बाकीची प्रिकॉशन्स जी घेवपाक जाय, म्हणजे चुकून एअरपोर्टाचेर पूर्ण उदीक भरून उरलें, लँडींग जावंक शकना, हे एमर्जन्सी आसूं शकता. एमर्जन्सी लँडींग जाल्यार थंयसलें उदीक खाली कशें करप, हेजी प्रिकॉशन म्हणजे जे डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणून आमच्या कडेन आसा पळय ताजी प्रिकॉशन्स आमी घेता. सगळ्यांनी सचेत पोर्टल हो ॲप डावनलोड करचो. ह्या ॲपा वरवीं 7 दीस पयलीं डिझास्टराची म्हायती सरकार दितले. आतां मेरेन फक्त 500 लोकांनी हो ॲप डावनलोड केल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. पोर्टल ॲप, सचेत पोर्टल ॲप हो सगळ्यांनी डावनलोड करप गरजेचें आसा. सचेत पोर्टल ॲप हो आतां पर्यंत गोंयांत फक्त 500 लोकांनी डावनलोड केला. प्रेस मिडिया आसत, जनरल पब्लीक आसत, सचेत पोर्टल ॲपाचेर आमी 7 दीस पयलीं अलर्ट जो आसा पळय न्ही, सगळ्या डिझास्टरांचो अलर्ट जो जो आमच्या कडेन येता तो दिता. ताच्या खातीर गोंयांतल्या सगळ्या लोकांनी, गोंयांत येवपी ट्युरिस्ट बाकीच्या सगळ्यांनी IMD कडल्यान इन्फॉर्मेशन घेवन टायम टू टायम लोकांक कळप आनी दोज वर व्हेरी प्रोन टू डिझास्टर, म्हणजे आमचे बोटी आसतल्यो भायर वयता ते आसतले किंवा रिस्क कितें कितें आसा हें सगळें ताजेर आमी सदोदीत हें करीत आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पावसात लोकांनी गजगजांचेर वचचें, मात उदकांत न्हावपाक देंवचें न्हय म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें आवाहन. राज्यांत न्हावपाक गेल्ले कडेन बुडून मरपाच्या घडणुकांच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्री हें उलयलो. राज्यांत ज्यो कायदेशीर चिऱ्याच्यो खणी आसात ते लोक पावसान खणींचे देगेक फेन्सिंग घालतात, मात बेकायदेशीर खणींक फेन्सिंग आसना ते खण खात्याक घालपाचो आदेश दिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. राज्यात फाटले 2 दीस जाले न्हावपाक गेल्ले कडेन तरणाट्यांक बुडून मरपाच्यो घडणुको वाडल्यात. आता पावस तेकलो. पावसात लोक घसघशांचेर घे गर्दी करतात.
घसघशांचेरूय बुडून मरपाच्यो घडणुको घडत असतात। हेच फाटभुंयेर सोमारा मुख्यमंत्र्यान लोकांक आवाहन केलां। लोकांनी घसघसो पळोवपाक वचचो, मात उदकांत न्हावपाक देवचें न्ही म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलां। चिरेखणीचेर खंय फेन्सिंग घालपाचो आदेश दिला। वॉटरफॉल हे जे आहा पळय न्ही, लोकांनी प्रिकॉशन्स घेवची। वॉटरफॉलाचेर पावसांत कोणीच न्हावपा खातीर देवचें न्ही, तें फक्त पळोवपा खातीर आसता। लोकांक उमेद जाता आनी लोक न्हावपाकूय देवता। इट इज अ टू रिस्की, ती आमकां म्हणजे सगळी कडेन प्रत्येक वॉटरफॉल काय सरकार सेक्युरिटी आनी हें दवरूंक शकना, पण हांव लोकांक आनी ट्युरिस्ट येवपी आव्हान करता, ज्या ज्या जाग्याचेर रिस्की आसा थंयसर डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या वतीन आमी बोर्ड जो आसा पळय न्ही, इट इज अ रिस्की टू फॉर द स्विमींग म्हणून जो तो बोर्ड आमी लायतले, थंयसर लोकांनी देवचें न्ही। पण ताच्या खातीर ते इन्सिडंट जावचो न्ही म्हणून जी प्रिकॉशन घेवपाक जाय, म्हाजी त्या खातीर लोकांक सरळ आसा की असल्या बाबतींत लोकांनी म्हणजे हरवळ्या सारकेल्या वॉटरफॉलाचेर पेंवपाक देवचें न्ही। तरी लोक देंवता, असल्या वॉटरफॉलांनी कोणी देवचें न्ही, बट आमी एक प्रिकॉशनरी बोर्ड जो आहा पळय न्ही तो तयार करून घे कलेक्टर आनी लावन सोडया। वचपाक बंदी ना, तेंच्यांनी आपली काळजी घेवची आनी देवचें न्ही। आयक, आतां चिरे काडले आनी तुजे पळे चिरेकार ते कोण थंयसर आतां उरोंक ना, आनी ते पळय आपली न्हूत म्हणटात म्हणून चल्ला आमी डिजास्टराच्या वतीन थोड्योश्यो फॅन्स ज्यो आहा पळय न्ही त्यो करपाक घेतल्या। लिगल जेंका तांणी परमिशन दिला तांकां आमी ऑलरेडी कंडिशन घातला DMGच्या वतीन की तेंच्यांनीच फॅन्स करपाक जाय, ते करताय बी। जेच्या कडेन लिगल परमिशन आहा ते थोडे करता। लोकां भितर आनी विशेश करून भुरग्यां भितर एक समंजसपण आसपाक जाय, जबाबदारीन कर्तव्य लक्ष आसपाक जाय। तें म्हटल्यार कितें उदकांत वचप, आपूण जर पोंवपाक जर तरबेज ना जर जाय, स्विमींग करपाक जर तरबेज ना, उदकांत वचूंक जाय। तर आमच्या भुरग्यांची मातशी जाणीव दवरपाक जाय। पण जाता कितें, कॅनराचेर 30 किलोमिटर त्या येवटेच्यान त्यावरच्यान थंय 40 किलोमिटर, प्रत्येक ठिकाणी पुलीस दवरून वगैरे वगैरे, तरी आसतना आमी आतां काही ठिकाणी फेन्सिंग केल्लें आसा। उदाहरणार्थ नॉर्थ सायडीन जवळ जवळ 5 ते 7 किलोमिटर दोन्ही कॅनराच्या दोन्ही बाजूंनी फेन्सिंग केल्लें आसा। मागीर इन्स्पेक्शन करपाक तुमी प्रपोजल अजून आमी दिल्लें आसा, अजून आमकां रिजेक्ट केलो अशें आयकपाक येता। अजून आमकां रिप्लाय कांय येवना, मुखाल्ली दोन सप्तकाची चवकशी करून कितें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV। बेतोडा जंक्शन अपघाती मरणांचो सापळो जाला। रस्त्या कुशीक ना धड तक्ते ना येरादारी पुलीस। CCTV कॅमेरा आसा, मात तोवूय आडगळीत। हेच जंक्शनार सामके रस्त्या कुशीक गाडे। वेर्णा सारकिली घडणूक हांगाय घडपाचो भंय आसा। पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट। हे बेतोडेचे जंक्शन। हे जंक्शन सदांच गाडयो आणि लोकांनी बिजी। हे जंक्शनार दिसपट्टे अपघात घडटात आणि लोकांक मरणूय येता। हेच जंक्शनार कांय म्हयन्या आदीं फारपेटूय जाल्लो। शेनवारा राती वेर्णा रस्त्या कुशीकचे झोपड्यांनी बस घुसून 4 कामगारांक मरण आयिल्ले। हे बेतोडे जंक्शनारूय अशी दुर्दैवी घडणूक घडली जाल्यार ताका जापसालदार कोण हो प्रश्न। हाचे कारण म्हळ्यार हे जंक्शनार रस्त्या कुशीक तेंकून हे गाडे आसात। आमी आसा बेतोडा जंक्शनाचेर केरिया खांडेपार रोड तो भायतकल बोरी मेरेनचे हो जो बगल रस्तो जो आसा तेचेर येवपी हे बेतोडा जंक्शन। हे एक सामकें अपघात प्रवण क्षेत्र जावन आसा। हांगा ह्याच पयलीं खुबशे अपघात घडलेले आसा, खुबश्या लोकांक आपलो जीव वगडावचो पडला। हेचें कारण म्हटल्यार ह्या जंक्शनाचेर हांगा कसले सायनबोर्ड ना, त्यान भायर हांगा सिग्नल्स ना, त्यान भायर म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार केन्नाच हांगा ट्रॅफिक पुलीस वाहतुकीचेर नियंत्रण दवरपाक आसना। प्रशासकीय यंत्रणा जितली जापसालदार आसा तितलेच थळावे लोकूय हांगसरले जबाबदार आसा। कारण तुम्ही म्हाज्या फाटल्यान हांगा पळोवंक शकता, हांगा खुबशे दुचाकी गाडयो आमकां दिसतात, 2 व्हिलर्स दिसता। हे लोक वेगवेगळ्या कंपन्यांनी कामाक वचपी तरणाटे युवक जावं जाणटे नेणटे कोण ते आपल्यो गाडयो हांगा रस्त्याक तेकोनूच पार्क करता आनी कंपनीच्या बशीचेर कामाक वता, सांजचे वतना आपल्यो गाडयो घेवन वता। हेच्या खातीर हांगा मातशें येरादारीचें कंजेशन जाता आनी त्या खातीरूय खुबशे अपघात घडल्याचें आमकां दिसून येता। तशेंच म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयता आतांच एक हांगा एक टेम्पो ट्रॅव्हलर टिप्पर एक रावल्लो आसा, कंटेनर रावल्लो आसा। अशे लोक ते मूळ रस्त्याक तेकोनूच रस्त्यारूच गाडयो पार्क करतात आनी हांगा हो वलता वलतांचो रस्तो आशिल्ल्या कारणान फुडल्यान येवपी जावं फाटल्यान येवपी वाहनांक रस्त्याचो अदमास येना आनी खुबशे हांगा अपघात जाल्ले आसात। मजगती रस्त्यावेल्यो लायटी पेटनात। रातच्या वेळार रस्त्यार काळोख। सरकारान बेगोबेग हांगा लक्ष घालून ही सगळी परिस्थिती जाग्यार घालची म्हणून मागणी। हांगसर एक स्विच लोकांच्या सोयी खातीर म्हणून लायट घातलेली आसा, ज्यो काजरवाड्यार पर्यंत आसा, म्हणून जो स्विच आसा तो हांगा प्रॉपर ना। एक तरी MCB एक बसयल्यार ती शॉक मारता, तिका हात लावपाक शकना आनी प्रॉपर स्विच
हाडून बसोवचो हांगसर गोवोरमेंटान अशी आमी मागणी करता गोवोरमेंटा कडेन बेगींतले बेगीन, कित्याक रातचो हांगा ह्या बायपासार अजिबात उजवाड ना, सगळो काळोख आसा. सो लायटीची वेवस्था जाल्यार अपघात टाळूं येता. अपघात कारण लोकांक मातशें मुवमेंटाक बरें पडटा, ते चलत येता तेका दोन मनशां फॅटल एक्सिडेंट जाला, हितेन रन जाले गाडयो आनी तेका लागून तेन्ना त्यो घातलेले, पूण त्यो ऑपरेशनल ना सद्या त्या बॉक्साक लागून. स्विच बॉक्स बेगीचे बेगीन बदलचे केला. रस्ते हांगा वळता आसा. सध्या हांगा ते एके वटेन सहकारी फार्म जे आसा थंय रस्त्याचें काम चालू आसा, थंय डायवर्जन केल्लें आसा. काल परीत एक अपघात जावन वास्कोच्या एका तरणाट्याक आपलो जीव वगडावचो पडला. त्यानंतर आनी एकटो आसा तो गंभीर जखमी आसा, तेचेर बांबोळे हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. थळाव्यांची मागणी आसा सरकारान जाता तितले बेगीन ह्या वाठारांत एक तर हांगा सर्कल बसोवचे येणारे सायनबोर्ड लावचे, नाच जाल्यार ट्रॅफिक पुलीस तरी नेमियार करतो. काल परत आमी पळयला शेनवाराक वेर्णा औद्योगीक वसाहतीन थंय जे लेबर जे आसा तेंच्यो झोपड्यो आशिल्ल्यो, पत्र्याच्यो खोपट्यो आशिल्ल्यो, थंय एक बस गेल्ल्या कारणान 4 जाणांक आगताक मरण आयलें बशीपणा पडून, 5 जाण इंजर्ड जाल्ली, गंभीर जखमी जाल्ली आसा. हांगा अशे खुबशे गाड्या आसा जे सामके रस्त्याक तेंकोन आसा, तेंचेर हायवे ऑथॉरिटी हायवे प्राधिकरण कारवाई कित्याक करिना अशें थळाव्यांचो प्रश्न आसा. बोमा देवळा कडलो विशय आसा, रस्तो वाडोवपाचें काम चालू आसा, थंय जर हायवे प्राधिकरण जर रस्तो करपाक जाय म्हणून लोकांची घरां मोडपाक शकता जाल्यार हे गाडे हे कायदेशीर आसा काय बेकायदेशीर आसा हेच्या बद्दल प्रश्न आसा. हे गाडे सरकार कित्याक काडिना? ह्यो हांगा लोकांच्यो गाडयो ज्यो पार्क केल्ल्यो आसा त्यो सरकार कित्याक हलोवपाक सोदिना? हायवे प्राधिकरण हेचेर कारवाई कित्याक करिना अशी थळाव्यांचो प्रश्न आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव शेखर नायक. गोंयांत 4 जूनाक लोकसभा वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जातलो आनी ह्याच दिसा गोंयभर शाळा सुरू जातल्यो. ताका लागून शिक्षण खात्यान शाळा सुरू करपाची तारीख फुडें धुकलची अशी मागणी गोवा फॉरवर्डाचे सरचिटणीस दुर्गादास कामतीन केल्या. जाल्यार दुसरे वटेन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगता लोकसभा वेंचणुकेच्या निकालाचो शाळांचेर कांयच परिणाम जावचो ना. कितें आसता एकाडेमीक जो शेड्यूल आसा हो पयलीं ठरिल्लो आसता. इलेक्शन म्हणटे एक 4 म्हयन्या पयलीं डिक्लेअर जाता. सो आतां एक क्लॅश जाता कितें 4 तारखेक जे जुनाच्या म्हणजे सावथ गोंयचे नॉर्थ गोंयचे लोकसभेचे म्हणलें जाता की कावंटींग. त्याच दिसा एकाडेमीक इयर सुरू जाता. आतां कितें हांगा क्लॅश जाता? खुबश्यो टिचऱ्यो तेच्या इलेक्शन ड्युटेक आसात, कावंटिंगेक आसात. सो सेम डे स्कूल स्टार्ट करप हे गणित बरोबर बसना. सो आमी सरकारा कडेन डिमांड करतात मुख्यमंत्र्या कडेन जो एज्युकेशन मिनिस्टर जावन आसा की हे 5 नाल्यार 6 तारखेक डिफर करचे स्कूल रिओपनिंग. आनी 5 नाल्यार 6 तारखेक कारण भुरग्यांक जेन्ना स्कूल स्टार्ट जाता त्या दिसाक इनकन्विनियंट जावपा जायना. जाल्यार वर्साची सुरवात जी म्हणटी बरी जावंक जाय. सो 4 तारखेक जेन्ना कावंटींग आसा सगळी धांवपळ आसतली त्या दिसा. सो जे हे म्हणटा आमी रिओपनिंग ऑफ स्कूल हे 5 नाल्यार 6 तारखेक करचे म्हणून हो आमचो एक सरकारा कडेन मागणी आसा. पब्लिकेशन ऑफ द डिरेक्टरी 4 तारखेच्या उपरांत काही ऑफिसर शेवटेन शिफ्ट जावपाक शकता म्हणून दवरल्या. रोखडेच 6 किंवा 7 तारखे दिसा आमी डायरी जी आहा पळय न्हू ही आमी डिरेक्टरी रिलीज करतले जेणे करून सगळ्यांचे नंबर्स आसतले. गोंयच्या धरणांनी तशेंच बंदाऱ्यांनी जुना मेरेन पावतलो इतलो उदकाचो सांठो आसा. देखून लोकांक उदकाचो उणाव जावचो ना. तशेंच पंचवाडी धरणाक उदकाचो निसर्गीक स्त्रोत ना. ताका लागून दुसरे कडल्यान उदक हाडून ह्या धरणात ते सोडपाचो विचार आशिल्ल्याचें उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगलें. उदक आसा आनी मध्यंतर जो पावस पडलो तेही पावसाचो आमकां फायदो जाल्लो. ठीक. दुसरें आमचे अपस्ट्रीम जे बंधारे आसात ते अजून सगळे बंधारे आमी ओपन करूना. त्यामुळे उदकाची कसलीच अडचण नासली. रॉ वॉटर सप्लाय करपा संबंधी अडचण नासली. ओपाचे रगारा वयर जे अपस्ट्रीम जे आसा तें उदक थंय लागीं गांवां खंय लागता. पूण आमकां सकयल ओपा बॅरेज बी ज्या जागा आसा पंपींग आमचे सिस्टम जे आसा पळय त्या जाग्यार भरपूर उदक आसा आनी उलट थंय लेवल उदकाचें लेवल वाडिल्लें आसा. सो फाटल्या दिसांनी पावस पडला तेच्या खातीर लेवल वाडला म्हणटा तें एक कारण जालें. नॉर्मली गोंयचो नेचर कसो आसा उदका संबंद नेचर कसो आसा की सादारणशे मदीं पावस पडलो इन द मंथ ऑफ एप्रील किंवा मे तर ताचो फायदो मेळटाच. पूण अदरवायज सुद्दां आमची डॅमाची आतां पर्यंत जी बांदावळ आमी केल्ली आसा त्या अनुसार जून म्हयन्या पर्यंत उदक पावपा सारकी तितली ताकद आसा. म्हणजे तितली स्टोरेज आसा. हय जुनाच्या सादारणशे 15-20 तारखे पर्यंत उदक एक्सेप्ट पंचवाडी डॅम कळटा ना. बाकी ठिकाणी ज्या पद्दतीन बंधारे बांदिल्ले आसात प्रत्येक न्हंयचेर त्या बंधाऱ्याच्या माध्यमांतल्यान किंवा इवन मायनींग पिट्स आसात ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान उदक जें आसा पळय न्ही तें सादारणशें म्हणजे समजा अशी कडक हे आयलो उनाळो म्हणजे जुलय ऑगस्टा पर्यंत पावतल्यान प्रॉब्लेम ना. अदरवायज जून 15 पर्यंत तरी उदकाची प्रॉब्लेम.
कुणे बांदकाम सुवाते वयल्यान बांदकामाच्यो सुमार 411 प्लेट चोरयेक गेल्ल्यो। ह्या प्रकरणात मार्दोळ पुलिसांनी आयतारा राती शशिकांत गावडे ह्या नावेलीच्या 22 वर्साच्या तरणाट्याक अटक केल्या। पुणे हांगासर एका बांदकाम वेवसायिकान सेंटरिंगा खातीर ज्यो प्लेटी हाडून दवरलेल्यो ते चोरिल्ल्या खातीर फणसवाडी नावेली हांगसरले शशिकांत महादेव गावडे ह्या 22 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक आयतारा राती कडेन अटक केल्या। मेळिल्ले म्हायती प्रमाणे कॉन्ट्रॅक्टरान त्या बांदकामा खातीर प्लेटी हाडून दवरल्यो, सेंटरिंगाच्यो प्लेटी हाडून दवरिल्ल्यो आनी फाटल्या 5 मेक तो जेन्ना त्या सुवातेचेर गेलो तेन्ना ताका थंय एक कार दिश्टी पडली आनी कारीचो ड्रायव्हर ताका पळोवन गेलो। पूण ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक तातडीन सावंतवाडी एक काम चालू आशिल्ल्यान तातडीन थंय वयचो पडलो म्हणून तेणें पयर शुक्रार शेनवाराक येवन पुलिशेन तक्रार केली आनी त्या तक्रारीच्या आधाराचेर तेणें तो गाडयेचो नंबर दिल्लो। त्याच्या आधाराचेर पुलिसांनी ह्या दुबाविताक अटक केल्या। दुबाविताचें नांव आसा शशिकांत महादेव गावडे, पिराय 22 वर्सां, तो फणसवाडी नावेली हांगसरलो रावपी आसा। ह्या प्रकरणात आनीक एक टेम्पो घुसपल्ल्याचो दावोय तक्रारदारान केल्लो आसा। पुलीस त्या अनुशंगान तपास करता। माड्डोळ पुलीस हे घटनेचो पुरायपणान तपास करता। गोमंतक टीव्ही खातीर माड्डोळच्यान हांव शेखर नायक। गोंयांत मॉन्सून पूर्व पावसाक सुरवात जाल्ल्यान गोंयची मार्केटां सत्र्यो, रेनकोट आनी पावसाच्या सँडलांनी गजबजून गेल्यात। गिरायकय पावसात उपकारा येवपी ह्यो वस्तू घेवपाक मार्केटांनी गर्दी करपाक लागल्यात। जसो मॉन्सून सुरू जातलो आनी स्कुलां सुरू जातलीं तशें फुडल्या 8 दिसांनी ही गर्दी वाडपाची शक्यताय आसा। सत्री, रेनकोट आनी चपलांनी ह्या दिसांनी गोंयांत मोठी उलाठाल जाता। प्लास्टिकाचे दर ह्या वर्सा कमी जाल्ल्यान ह्या वर्सा सत्र्यो आनी रेनकोटच्या दरान 10% घट जाल्या। जुनाच्या पयल्या आठवड्यान लोकांचो पगार जातकीच ह्यो वस्ती घेवपाक लोक गर्दी करतले अशें तांणी सांगलें। Actually, demand has started now. Company people have started coming. They buy for the staff and all. So we give them Zeal brand, Real brand. We supply. Customer, local customer, they have to come, waiting for the rains to come. They'll start buying once rains come. So local are not started not buying yet. Not yet. Okay. So very few people have come. They'll start coming. Once the rain starts, once then start, everybody will rush to the market. किती घेतले? आता ते रेनकोट आणि अम्ब्रेला घेतला। पाऊस पावलो सो स्टार्ट जावचे पयलीं प्रिपरेशन आमी करूंक जाय न्हू, पावस येवचे पयलीं। बरें आसा। किती रेट फारक जाल्या, सवाय जाल्या? सतीक आतां रेटीच आमी कांय उलोवंक ना। आतां पळया रेट कितें कशें कितें घालता ते। पण बरे प्रोडक्ट आसा मार्केटान सद्या। ओके, झिलाचे घेतलेले आनी छत्री ते उल्फाचे। शिरदोना वाठारांत पर्यटन महामंडळाच्या अंतर्गत ब्युटिफिकेशन प्रकल्पाच्या नांवान बेकायदेशीर दुरीग बांदिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी पंचायती कडेन कागाळ केली। उपरांत थळाव्या पंचायतीन बेकायदेशीर दुरीग बांदिल्ल्या सुवातेर वचून पळोवणी केली। पर्यटन महामंडळान पंचायतीक दिल्ल्या प्लॅनाची मागणी थळाव्या लोकांनी केली, जाल्यार सरकारान आनी पर्यटक महामंडळान विश्वासान घेनासतना ह्या प्रकल्पाक सुरवात केल्या अशें थळावो आमदार विरेश बोरकार हांणी सांगलें। कंपाऊंड वॉल बांधलेलो आसा, टोटल डॅमोलिश करपाचें आनी काडपाचें, तरी पूण तें जाल्लें ना। आनी आयज जे आमचे लोकल पंचायत शिरगांव पालम पंचायत आसा तेंच्यांनी हे सायट इन्स्पेक्शन दवरलें आसा, अलॉंग विथ टुरिजम डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर येयल्ले आसा। तांकां आमी विचारलें की दुर्गा तुमी बांदल्या ते आयज बांदता, ते म्हणटा आमच्यांनी बांदला। तांकां जेन्ना विचारलें की दुर्गा समज तुमी बांदला कोणान बांदलें, आनी सगळ्यांक खबर आसा की दोनी दुर्गा बांदलेली आसा, तो तेंचोच कॉन्ट्रॅक्टर आसा, तेणेंच बांदलेली आसा आनी तेणेन कॉन्ट्रॅक्टरान कंप्लीट केल्ली आसा। सो आमी तांकां सांगला, पंचायतीक सांगला की त्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर एक्शन घेवपाक जाय, कारण तांकां जेन्ना आमी येवन वचून सांगलें बाबा ही दुर्गा जी आसा एज पर अप्रूव्ड प्लॅन ती ना, कित्याक अप्रूव्ड प्लॅनान जेन्ना आसता तेन्ना ती कंपाऊंड वॉल म्हणून मेन्शन करपाक जाय, तो कंपाऊंड वॉलाचो डिजायन करपाक जाय। पण अशें जे टॅक्सपेयर मनी आसा तितल्यान खंय ना खंय हें इलिगलिटी करपाक जायना, ती घडलेली आसा। आनी हाचो दबाव जो आसा हो खंय ना खंय दबावाचेर काम करता, गव्हर्मेंट ऑफिसरांनी दबावाचेर काम करता। गेले ते फावटी आमी सांगलेलें की गव्हर्मेंट ऑफिसरान दबावाचेर काम करपाचें, गव्हर्मेंट ऑफिसरान लिगल फॉर्मान तेच्यान काम करपाचें, एज पर अप्रूव्ड प्रोविजन वॉटेवर तुमकां कितें मागलें आसा त्या प्रमाणे करपाक जाय। सो हें आमी आतां तांकां सगळ्यांक सांगलेलें आसा। लोकलांनी सांगलां कितें कितें चेंजीस जावपाक जाय। स्टार्टींग वॉल आसा तेय मिन्स एंट्रन्स बीन येवपाक लागून खुबशे लोक येता, शिरगांव बिचार खुबशे येता आनी खूब लोकांक हांगा कार पार्किंग करपाची पडटा। आनी तुमी पळयता आसतना हांगातलेच न्हू गोंयभरांतले लोक येता आनी फाल्यां कितें जातलें, फाल्यां पार्किंग जाल्यार लोकांक प्रॉब्लेम जाता। पंचायतीकूय कळयल्लें आसा कितें कितें तुमचे कडेन परमिशन आसा ती तुमी दाखोवची, लोकलांनी जाल्लेलें आसा। पण आमदार
आमदार तुम्ही म्हणता की तू आमदार असून जर तुका सांगूंक ना ह्या प्रोजेक्टा बद्दल, पूण जेन्ना पंचायती गेलो पंचायतीन तुका सांगूंक ना? म्हाका पळोवपाचें आसा, म्हाका जेन्ना सांगपाक जाल्लें म्हाका हांगा जो हॉल जाला तेन्ना म्हाका कळोन येलें की अशें जाला म्हणून. आतां पंचायत समज कॉन्फिडन्सान घेवन पंचायतीक करता, आमी केन्ना डेव्हलपमेंटल हितून आमी हें करूं शकना, पण जेन्ना पंचायतीक आतां कितलीशीं पंचायतीचे आपापणाचे प्रोजेक्ट आसता आपूण हें करता, पण म्हाका जो कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाल्लो जावं डिपार्टमेंटान जावं पंचायती थ्रू तें म्हाका येवपाक जाय की असो प्रोजेक्ट आमचो असो प्लॅन येयल्लो आसा आनी ह्या प्लॅना प्रमाणे आमी करपाक सोदता, तें जाल्लें ना. पावसा पयलीं सगळ्या पंचायतींनी धोकादायक झाडां वळखून कातरची, जाल्यार कसली अडचण वाद असल्यार उपजिल्लो अधिकाऱ्याक अर्ज करून प्रक्रिया पुराय करची, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. उपरांत धोकादायक झाडां पडून कसलीच वायट घडणूक घडची न्हय हाची जतनाय घेवची अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें. स्पेशली एलोकेशन ऑफ द फंड फॉर द मान्सून प्रिपेरेशन्स, आमी एमर्जन्सी फंड्स जे आसा पळय हे मान्सून प्रिपेर्डनेस म्हणून त्यांच्या कडेन दिता. CCP कडेन 1 लाख रुपया, बी म्युनिसिपालिटी यांच्या कडेन 50,000 रुपया आणि पंचायती कडेन 25,000 रुपया हो प्रिपेर्डनेसा खातीर. इवन दो डिजास्टर मॅनेजमेंटान तांकां आमी सेपरेटली परत फंड दिता. आतां असलेली रस्त्यार ही झाडां पडोंक पावल्या आसतली, आमच्या फायर सर्विसीसची आमी क्रेन दिता, ती क्रेन घेवन सगळे सरपंच पंच आसा पळय आनी आमदार हांच्यांनी इनिशिएटीव्ह घेवची. रस्त्यार किंवा खंयच्याय घराचेर जर झाड पडपाचें रिस्की आसा जाल्यार आमचो कलेक्टर डायरेक्टली ऑर्डर दिता, कारण पडल्या उपरांत मागीर पश्चाताप करण्यात काय अर्थ नासता. म्हणून तें झाड कट करपा खातीर आमी पयशेय बी आमचो कलेक्टरा कडेन, डेप्युटी कलेक्टरा कडेन, म्युनिसिपालिटी कडेन आनी पंचायती कडेन, म्हणजे आमी जशें म्हटलें 50,000 75,000 सेपरेट फंड डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आसता, जेणे करून ते पयलींच झाड मारचें किंवा रस्त्यार आसलेली झाडां मारची, लायटीर खंयची पडटा आसत जाल्यार ती झाडां मारची. हेज्या खातीरय बी आमी ही सगळी तयारी करता. पंचायतीन आपलें झाड रिस्क आसा म्हणून डेप्युटी कलेक्टराक कळोवचें. डेप्युटी कलेक्टर रिस्क जर ते रिस्क तांकां दिसता जाल्यार तेंच्यांनीच कट करून घेवचें आनी कळोवचें सुद्दां गरज ना. ओके, फक्त इन्फॉर्म करचें डेप्युटी कलेक्टर ती ऑर्डर पास करतलो. डिस्प्यूट आसलेल्यार जर दोगांच्या घरांच्या मदीं डिस्प्यूट आसा जाल्यार डेप्युटी कलेक्टराक कळोवचें. डेप्युटी कलेक्टर वील पास द ऑर्डर, तो येवन इन्स्पेक्ट करतलो आनी पळयतलो. झाडाची रिस्की ना ती सुद्दां कट जावपाचे चान्सेस आसा ना, ते करूंक दिवचे ना. सामकें रिस्क आहा जे लोकांचें झाड पडून कोणी फाल्यां सकाळीं एक्सपायर जावंक शकता आसत जाल्यार ते डेप्युटी कलेक्टर वील पास द ऑर्डर. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.